Salvador udedana, calzate udgar sotan, aici disace sul buso, tuca donia de betoita, son costali sotatuca, busca godin sotatuca, kushal mora sotatuca, solectori sotatuca. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता. सोपून गेल्ल्या शर्ली मेंडीस आनी हॅरियट रेगो ह्या आमच्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी आमी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. सगळ्या आमच्या पातकाची तूक धरून कालतेपुणी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कुन्याव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांकां भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गोरजो देवाक आमी सांगुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओंत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉज दिसना, कित्याक तें भावार्थान दवरलेलें सगल्या मनशांक, पयलीं जुदावांक पूण ग्रीकांकूय तारण दिता तसली देवाची शक्ती. भावार्थाक कसो पाठयता तें दाखोवन देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलेलें आसा, प्रमाणीक मनीस भावार्था उदेशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सत खोटेपणी दापून दवरूत तसलें देव दर नासलोलें
मनशाच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो खोर्द स्वर्गार्थान देंवलो दिसती पडून येता. कित्याक देवा विशीं जें ओळखूंक जाता तें ती बरी जाणत, कित्याक देवानूच ताका तें उक्तें केलां. तोर पडून ओळखूंक जाता ते तोर पडून जायनात ते ताचे गूण, ताचे अगुणीत पदवी तशेंच दिवपण संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात ते वस्तू उदेशी गिन्यानाच्या दोळ्यांनी निवड दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशाचें आपले कर्तुबाचें कसलेंच नीब लावंक जायना. त्याच पासत देवान ओळखूंक तुका देव कसो ताणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आठयल्या नात, पूण ताचें चिंतप पडकें जालें आनी ताचे मुखार गिन्यानार काडोक आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजता ती केण्यांचो माल जाली आनी ओ विनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाच्या सुकण्याचे चोवपा मनजाती आनी सोरपाचें रुपणें ताणें दवरलें. देखून तांणी आपणाचे भितर आपले कुडीचो मान ओळखूचो म्हूण ताचे काळजाचे ओंत्रेकान प्रमाणें देवान ताका पोजडपणाची आदी केली आनी देवाचे स्वता बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रोचनार बदलेक तांणी रोचनेची सेवा पुजा केली. त्या रोचनाच्या सासणाक वाखाणणी. आमेन. देवाचें उतोरें. आमचो सबाब हे पोरी जावं दी. मोडो पोरगोट कोरात ताचे आतांचें काम. म्हणया मोडो पोरगोट कोरात ताच्या आतांचें काम. अंतराला देवाची मोहिमा वर्णितात. मोडप ताच्या आतांचें काम पोरगोडटात. एक दीस दुसरे दिसाक ही गजाल सांगीत आसात. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोडयत आसात. जबाब मोडप पोरगोट कोरात ताच्या आतांचें काम. उलोवप ना, उतर म्हटल्यार नाच. ताचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो घासतात. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावतात. जबाब मोडो पोरगोट कोरात ताच्या आतांचें काम. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनाक पारखितात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ व्हड तोमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसेव आपल्या मोनांतूच घोळून विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणे आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो जाणें भायलें आंग केलां
ताणें भितरलें करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तितल्यांतूय तातूंतले काडून धर्म दान दियात आनी पळयात तुमचे सगळे नितळ जातले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दुबावा विरयत ओसामा बिन लादेन हें नांव आमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. हो एक संवसारांतलो व्हडांतलो व्हड आतंकवादी टेररिस्ट आसलो. आनीक कोण भाशेन अमेरिकेच्या नेवीन ताच्या घोरांत येवन ताका जिवेशी मारलो हें आमी कांय वर्सां फाटीं आमच्या टीव्हीर घडयेक पळयलां आसतलें. संवसारांत जायते वायट हो मनीस करतालो आनी ह्याच खातीर ह्या संवसारांतले थोडे तरी वायट उणें करूंक, संवसारांत थोडी तरी शांती हाडूंक ह्या मनशाक इतली सेक्युरिटी आसतना ताचे सोर भोंवती हो मनीस खंय रावतालो, कितें खातालो, कितें पियेतालो हें कोणाकूच कळनासलें. पूण ह्या अमेरिकेच्या सैनिकांनी, अमेरिकन नेव्ही सील्स जे आसात, इतली माहिती काडून इतली वर्सां ताका शिकून खंय रावता, कितें करता तें शिकून ताका ताच्या घरांत वचून ताका मारलो. आनी असली कोरणी आदारता ताका जायते फावटी आमी हिंदीन म्हणटा घर में घुस कर मारा, आनी इंग्लिशीन आमी म्हणटा ब्रेविंग द लायन इन इट्स ओन डेन. म्हळ्यार एक मनीस काळजीदारपणान एक वस्त जी कोटीन आसा ती कोटीन वस्तूक काळजीदारपणान फुडो करता. आनी पवित्र पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार असल्यो काळजीदारपणान आदारलेल्यो कोरण्यो जायते फावटी आमी पळयता. इस्रायल पोरसां इजिप्ताच्या देशांत ती आसली. इजिप्त आमी जाणा हेरोद, फाराव ते व्हड मनीस आसले. तांचे लागीं जायती दुडू गिरेस्तकाय जायतो लोक थंय आसलो. पूण कोण भाशेन हो इस्रायल लोक ह्या गुलामपणांतली सुटून भायर सरता तें आमी पळयता. दावीद एक ल्हान तरनो भुरगो, गोलियाद इतलो व्हड मनीस, सगळे आपल्या आंगार सगळे एक सैनिकाच्यो वस्तू ताचे थंय आसल्यो. पूण कोण भाशेन दावीद एक ल्हान भुरगो गोरवां राखणो येदे व्हडल्या गोलियाताक मारता तें आमी आयकलां. एलिशा देवाचो प्रवादी आनी दुसरे वाटेन आसले बालाचे प्रवादी, इतले सुगूट. कोण भाशेन तो दोंगरार इस्रायलाचो देव खरो देव म्हूण तांचे फुडें दाखयता तें आमी पळयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान असलेंच कितें जाल्लें आमी पळयता. एक फारिझेव जेजूक आपल्या घरांत जेवणाक आपयता. हो फारिझेव जेजूक कित्याक जेवणाक आपयता काय, घडयेक तो जेजू थंय आपली इश्टागत जोडूंक सोदतालो. घडयेक तो आपल्या इश्टांक दाखोवंक सोदतालो की हांवें एक व्हडल्या राबायाक, गुरुजीक म्हज्या घरांत हाडला. वो घडयेक तो जेजूक एक फास मांडूंक सोदतालो. वो घडयेक जेजूची खरेपणी तो शिकोवन आयकूंक सोदतालो. पूण जेन्ना जेजू तांगे जेवणाक येता तेन्ना तो पळयता की जेजू हात पांय धुवंक विसरता, तांचे कायदे तो पाळूंक विसरता. आतां त्या घरांत आसा जेजू, आपयलेलो तो फारिझेव आनी दुसरे ताचे फारिझेव इश्ट. आनी असल्या वेळार जेजू तांचे थंय खऱ्यान तांकां उतरां सांगता, तांचे पातोक तांच्या तोंडार मारता. जिजस ब्रेव्स द लायन इन इट्स ओन डेन. म्हळ्यार ते जेजूचेर कोलपताले. थोडे फावटी ते जेजूच्या आंगार पर्यंत गेले, जेजूक ते मारूंक सोदताले. पूण जेजू कितें सोद ते तांच्या घरांत वचून तांच्या तोंडार जेजू सांगता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्याय जिवितांत असल्यो जायत्यो घडण्यो आसतल्यो, जायत्यो सुवातो आसतल्यो वेर वी हॅव टू ब्रेव द लायन इन इट्स ओन डेन. आमच्याच कडेन जिवितांत वस्तू आसतल्यो जांकां आमी हात लावंक सोदिना. थोड्यो सुवातो आमच्याच जिवितांत आसतल्यो जंय आमी भितर सरूंक सोदिना. घडयेक जावंक शकता ते थोडे घाये जे म्हज्या जिवितांतले आसात.
उकडेक आसात पातकाच्यो सुवातो जंय हांव आत लावंक सोदिना. उकडेक आसा कोणाचोच राग, कोणाचोच विंगास म्हज्या जिवितांत जंय हांव वचूंक सोदिना, जंय हांव आत लावंक सोदिना, जंय हांव म्हजें जिवीत बदलूंक सोदिना. दुसरे वाटेन आसात भाव भयणींनो म्हजेंच घर. हांव जाणा म्हज्या फामिलींतलो एक मनीस वायट आदारता सारके वाटेन तो वचना. कुडीक जावंक शकता तो म्हजो बायल, म्हजो घरकार, म्हजीच भुरगीं वो म्हजीच सोयरी. हांव जाणा ती वायट करतात पूण हांव म्हजें तोंड उगडिना. हांव तांकां सांगूंक सोदिना, हांव तांकां शिडकावंक सोदिना. कित्याक म्हाका घडीक भिरांत दिसता म्हजेरूच हें फाटीर येत. हांव घडीक भियेतां ती म्हाका कितें म्हणटली. हांव घडीक भियेतां म्हजें संबंद हांवें ताका सांगल्यार तुणटले. आनी हेंच चिंतून हांव ते सुवातेर वचूंक सोदिना. तिसरे सुवातेर घडीक आसात भाव भयणींनो म्हज्याच शेजाऱ्याक, म्हजेच फिरकोचेंत, म्हज्याच वावराचे जागे जंय घडीक जायते वायट घडटा, जंय बरेंपण सारके भाशेन चलना. आनी ह्यो त्यो सुवाते जंय आमी म्हणटा ब्रेवींग द लायन इन इट्स ओन डेन. जेजून काळजीदारपणान फुडाकार घेवन वायटाचेर जैत वेले. सोत कितें आसा तें जेजून स्पश्टपणी सांगलें. घडीक ताच्या जिविताक जायते वायट येवपाचें आसलें. हे फारिजियो ताका कितें म्हणपाचें ताच्या आंगार घडीक तें येवपाचें. पूण जेजून सोत कितें आसा तें सांगलें. ही कॉल्ड अ स्पेड. आयज जेजू तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं हेंच घडीक विचारता. काळजीदारपण आपणावंक जंय वायट वसता थंय आमी बरेंपण शिपडावंक आयज जेजू तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं मागता. हीच कृपा आयज ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना आमकां जण एकल्याक आमी मागून घेवया. बेटोनीचे वेल्यार गायन गावया. बेटोयता ही आमची दाना. C11 पेज 32. C11 पेज 32. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणीन घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या उपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा.
स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भोगताची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Barazzo sorris porto, sorganizosa, mola tuja mój Boga, usomi duka swój, sorves poraci navi. बाबा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवास दिलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बाबर्दाचो गोड परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती भाग्योन चुजे तिचो पुती भाग्योन धर्म दुतां भाग्योन चुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोती. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताडमेळ पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमण्याच्या वेळार गायन गावया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पेज 69. D40 पेज 69. Sorgi undo Jezun dilo amka oslo favona.
प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बाबा, जेजूच्या अमोलीत कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पुसय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया. म्हजो पाटलाव करूंक F15 पेज 92. F15 पेज 92.